वास्को मंगूर हिलार रावपी मोहम्मद इशानाचेर तलवारीन हल्लो करून पळयलो आरोपी आनी ताच्या भावाक पुलीस धरपा खातीर वावुरनात। मोहम्मद इशानाचेर हल्लो केल्लो आरोपी बिनधास्त भोंवता, मात पुलिशेक मेळना हें अजाप अशें सवेराची तारा म्हणटा। मोहम्मद इशानाच्या घरांतली भिल्यान, मात पुलीस लोकांक सुरक्षा दिवपाक शकना असो आरोप तारा केरकारान केला। हो विशय आता अधीक्षक आनी पुलीस संचालका मेरेन व्हरपाची शिटकावणी तारा केरकारान दिल्या। मांगरातलो भुरगो आसा, अम्माबाई देवळा कडलो, तेजी गॅरेज थंय आसा, तेका मारून आज तलवारीन तेच्या हातांक जे मार लागला ते लागून आज 8 दीस जाले आनी वास्को पुलीस स्टेशन हेजे कांयच करिना। हेतून आमकां एक बरें दिसता की वास्को PI जो आसा तो लिव्हेर गेल्लो आसतना हो काण जालो, म्हणजे सगळे ठरोवन बी काण केला का कितें असोय भिरांत दिसता। खंय कोणा कडेन धागे बांदे आसा का कितें ह्या लोकांचे। तो कप्पू म्हणटा पळय तो एक पुलिसांक वॉन्टेड पयलीं पासून आसलेलो, पण तरी सुद्धा पुलिसांक विटनेस दिवपाचो, पुलिसांच्या खंयच्या केशीक हेल्प करपाचो असलो तो मनीस जातो आनी तो बिंदास तलवार घेवन तो मारता। भर दिसाचे जर तो तलवार मारता तो रातचो येवन त्या भयणीक गळो कापून सुद्धा वचपाक तयार आसतलो आनी हे पुलीस कांय करपाचे ना। आज आमी वास्कोन सुरक्षीत म्हणटा ती ना, हांगा ड्रग्स इल्लेशी खंय आसा जाल्यार तुमी वचून हाडूंक सरता, इल्ले खंय आनी कोण सिगरेट पिता ते तुमी धरता आनी हो तलवार मारून गेलो ते तुमकां दिश्टी पडना। कितें चलयला तुम्ही? आज 8 दीस जाले, सगळे लोक भयान आसा की भर दिसाचे उजेडे अशें जर चल्ला रातचे कितले काण जाता आसतले। तुम्ही चिता तेका इतले डेरिंग त्या भुरग्याक आज तो एंटीसेप्टिक बेलाक वचपाक ह्या लोकांनी तेका दिला का कितें? आनी ही सगळी कारनामे चलता। हांकां दुबाव आसा, ही म्हणटात की आमकां पुलिसाचे दुबाव आसा की पुलीस तेका सपोर्ट करतात म्हणून तो आज 8 दीस जालो मेळना। तरी पण तो मडगांव वरात भोंवता। पुलिसांक लोकेशन जर मडगांव मेळटा, जर मडगांव हे कितें आउट ऑफ पाकिस्ताना भितर आसा, कितले पयस आसा? 25 किलोमीटर। ते 25 किलोमिटरान सुद्धा वचून धरपाक जायना? जाता कितें तुमचे कडेन? दुबाव येवपा सारकोच आसा जाल्यार तो तलवार घेवन भर दिसा तेका इतली कापसतात, खंय तरी तेजे लागे बांदे पुलिसां वांगडा आसा म्हणून हे इतले जाले न्हू, जाल्यार इतली कापसतात तेका, इतले डेरिंग तेका, खंयचो कोण रे तो आनी इतले डेरिंग तो करता। बरयला SP आनी DG आमी तेची कॉपी केल्या, ऑलरेडी दितली। कित्याक जाणा ही दोगांयची चेडवां आसा, ही सामकी भियोन आसा, ती इतली भितात, ती मातशें खंय तरी कटकूट जाले जाल्यार तांकां अशें दिसता की खंयसून कोण येयत आनी भाव म्हाजो दोनूय हातीन मोडलेलो आसा अशें म्हणून तांकां भिरांत आसा। हांव DYSP कडेन रिक्वेस्ट करतली की त्या जाग्यार कोण तरी एक पुलीस मातशें थोडे दिसांक लागून तरी येते जाते दवरल्यार चड बरें आशिल्लें। परतून अटॅक जावपाक शकता, कित्याक जावचें ना? कितेंय जावंक शकता। अरे भर दिसाचो तो तलवार मारूंक शकता आनी इतली लांब रुंद। घरांत चलो मनीस एकटोच, आता तो जाग्यार पडिल्ल्यान आता आरोपी घरान येवन आनीक कितें करीत म्हूण भंय दिसता अशें मोहम्मद इशानाची भयण म्हणटा। अभी रात को कोई भी आया, हम लोगों को डर है कि वो लोग आएंगे कुछ करेंगे, क्योंकि वो लोग बाहर जब भी उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। उसको पूरा मार के छोड़ा था, वो अल्लाह ने उसको कैसे बचाया मालूम नहीं। हम लोग को घर में कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ में, क्या नहीं हुआ है। हम लोगों को एकदम कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है। हम लोग घर में 2 बहन लोग पूरा रात रो रहे थे हम लोग, पर कोई हमारे पास नहीं था कि कोई लोग हम लोग को GMC लेके जा सके, उसको दिखा सके। बाद हम लोग बाहर भी कुछ कोई हेल्प को नहीं आया। अभी हम लोग क्या करेंगे? वही हम घर में पका लेके आता था, हम लोग ये करते थे। अभी हम लोग को खाने के लिए किधर से आएगा? अभी हमारे इधर कोई भी नहीं है गोवा में।